कुर्टी वाठारांत व्हांवपी नाल्यांत सध्या व्हडा प्रमाणात प्लास्टीक कोयर आनी घरांतले घाणयारें उदक बेकायदेशीर रितीन सोडिल्ल्यान हो नालो पुराय दूषित जाल्लो आसा। देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो नालो बेगबेग नितळ करचो अशी मागणी कुर्टीकारांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। कुर्टी वाठारांत व्हांवपी नाल्यांत सध्या प्लास्टिकाचें राज्य सुरू आसा। व्हडा प्रमाणात ह्या नाल्यांत प्लास्टीक कोयर हाडून उडयल्ल्यान नाल्यांतलें उदक पुराय दूषित जाला। जाल्यार बेकायदेशीर रितीन घाणयारें उदक ह्या नाल्यांत सोडटा अशें थळावे सांगतात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या नाल्यांतलें उदक कुर्टी वाठारांतल्यान बेतोड्या कळ्यान बांदोड्या वाठारांतल्या नाल्यांक मेळटा। देखून हें दूषित उदक भात शेती खातीर वापरलें जाल्यार व्हडा प्रमाणात शेताचें लुकसाण जातलें, तशेंच वेगवेगळी दुयेंसां पातळपाक शकता। ताका लागून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो नालो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळावे करपाक लागला। खूब इफेक्ट जाता, खूब म्हणल्यार खूब हो हेल्थाक इतलो मारक आसा। हेल्थाक तुका कितें जावपाक रोग जंतू जावपाक शकता, पूण साकर कितें आसा, लोक जे हांगा रावता न्ही, आमचे दोन नाले येता। शेवटी एक नागझरीत आसा प्लस आमकां नागा मशीद आसा आनी लोक हांगा हे बिल्डिंगे आसा, हे बिल्डिंगेचे लोक रावता। आतां लोक तो कचरो म्युनिसिपालिटीक दिता जे पंचायती दिता ते म्हाकाय एक्झॅक्ट खबर ना, पूण त्या कारणान कितें आसा ते खंय तरी कचरो खंय तरी उडयता आनी ते कुत्रे हाडटा आनी ह्या गटारान उडयता आनी हो गटार हांगा सामको खूब हें जाल्लो आसा आनी हो इतलो डेंजर आसा। ताचेर तुका इन्सेक्ट जावपाक शकता, दुयेंसां पिडो जावपाक शकता। हाचेर पंचायतीन दखल घेवपाक जाय अशें म्हाजें एक म्हणणें आसा। म्युनिसिपालिटी जी आसा न्ही तेणी मातशी एक दखल घेवची आनी ह्या लेवलाचेर कितें आसा तेजेर मातसो हांगा क्लिननेस दवरचो। हांगा एक नागा मशीद म्हणटा तो एक नाला आसा, हे नाल्याक तर उजव्या सायडीच्यान पळयत जाल्यार सगळे सांडपाणी घाण जाल्ली आसा, सगळो कचरो हाडून येयल्लो आसा आनी सगळे प्लास्टीक जे आसा ती सगळी हांगा जमा जाल्ली आसात आनी सगळे दुर्गंधी पसरलेली आसात। आनी हेजी तरी साफ सफाई केल्ली ना जाल्यार लोकांच्या जिवनाचेर किंवा हेल्थाचेर मोठो इशू जातलो, हेल्थ इशू जातलो। तेन्ना हांव WRD डिपार्टमेंट आनी पंचायती कडेन मागता की तेणे बेगिना बेगीन हेजेर विचार करचो आनी हेजेर कितें आसा तो सोक्ष लावचो, ना जाल्यार हे जे दुर्गंधी वयल्यान हांगा रावणारे सगळे लोक रहिवासी तांकां हेल्थाचेर मोठो इशू जातलो। चडशे प्लास्टीक हांगा सगळे ढम जाल्ले आसात आनी जर तर स्वच्छ केलें ना जाल्यार हे सगळे पावसाच्या लोटान न्हंयक वतले आनी तेजे सगळे गोंयभराक किंवा लोकांक हेजो इफेक्ट जातलो। तेन्ना पंचा कडेन मागता, सरपंचा कडेन आनी WRD डिपार्टमेंटान तशें गोवोरमेंटा कडेन तेणें बेगिना बेगीन हांगा हेजो लक्ष घालचें आनी ही साफ सफाई करची। आनी तशें फुडें हांव मागणी मागता सरपंच किंवा आमी WRD हेजे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन किंवा पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन की हांगा तेणी हाडून त्वरान ते CC कॅमेरा लावचो। कित्याक लावचो? कारण हे जे लोक जे आमी कचरो घालतात ताका आमी कचरासूर म्हणटात, जो कचरासूर हांव तर आयडेंटिफाय करतलो जाल्यार हिच्या ह्या कॅमेरांच्यान तांकां आयडेंटिफाय करतले आनी तेंचेर एक कारवाई जी कायदेशीर कारवाई आसा ती करतले, ताकी हे जे कचरो हांगा लोक घालतात किंवा जे लोक हांगा हें करतात तांकां आमी डिटेक्ट करूं शकतले आनी तेजेर एक्शन घेवपाक बरी पडटली। उदक नॅचरल स्प्रिंग आसा हांगा, हेज्या पयलीं हांगा ऑपोजीट सायडीक लोक शेतां रोयताले, हांगा शेतां रोयताले हेच उदकान आनी हेच उदक आसा ते बांदोड्या ते हेडीच्यान वता, फ्लो जाता व्हाळांच्यान आनी ते लोक शेतां करतात। जर तर हें दूशीत पाणी जर आमच्या शेतांत गेलें जाल्यार कशें हें जे प्रोडक्शन आसा शेतीवाडीचें तें नश्ट जातलें आनी कांयच जावपाना प्रोडक्शन। तेन्ना गोवोरमेंटान हेजेर तुरंत हेजेर एक्शन घेवची आनी हें उदक जें आसा सांडपाणी जें आसा तें सगळें आसा तें क्लीन करचें आनी नळो क्लीन करचो, स्वच्छ करचो। गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकार।